एक ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಾದಿಕ್ಕನು ತಾणे एक फॉलो केलेला प्रिन्सिपल आदुकनु एक महान व्यक्ती जाता हाजे ಬಗ್ಗೆ आम्ही मस्त पुस्तक आणि वाजिला असला एक महान व्यक्तित्वान बांधिल तसला मस्त कंपनीज ग्रेट कंपनीज म्हणून नाव पावला जलारी आशिल्ल्या मस्त कंपनीजांतू ಕೆಲವು कंपनीज मात्र त्या एक गुड कंपनी दुखून एक ग्रेट कंपनी म्हणून जाता ते कसल्याक आणि त्या कशी जाता ती म्हणजे एक प्रश्नेक उत्तर दिवची तसला पुस्तक आज हांव वाजिला नमस्कार एक पुस्तक कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींतू आसूच्या अनेक पुस्तक आज हांव वाजिला आजी हांव वाजिल तसला पुस्तक जिम कॉलिन्स हांणी बरयलें तसला गुड टू ग्रेट हे पुस्तक जिम कॉलिन्स आणि तांगेल्या 21 जन 21 जन रिसर्चर्सान ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕೆಲಾಲ್ ತಸಲ एक प्रोजेक्ट हे एक सना प्रोजेक्ट न्ही तांणी 1,500 बशी चड कंपनीजा वयरी रिसर्च कोरून एनालायज कोरून केलाल तसला 5 वर्सां बशी चड टायम ह्या पुस्तक करूं लागला तसला एक विशेष जावन आशिल्ल्या पुस्तक आज हांव वाजिला हजार इतली कंपनीज आसा तांतू ಕೆಲವು कंपनीज मात्र एक हायर स्टँडर्ड पावता ती म्हणल्यार तांणी एक ग्रेट कंपनीज म्हणून एक नाव पावता ती ते तांणी कशी पावता ती कसल्याक वरलाल कंपनीज ते एक ग्रेट कंपनीज जावच्या जायना म्हणून त्या एक क्वेश्चनाक आन्सर सोदोवची खातीर केलाल तसला ह्या प्रोजेक्ट आज गुड टू ग्रेट म्हणजे एक विशेष जावन आशिल्ल्या बुकार येतिरी भायर आयला ह्या पुस्तकांत तांणी प्रति एक कंपनीचे बग्गे मस्त डिटेल जावन आशिल्ल्या रिसर्च केलालो आसा हे बुक सुरू करतना तांणी 1,500 बशी चड कंपनीच्या पूर प्रोफायल्स वोट केला म्हळ्यार एक कंपनीच्या एक ताजे एक ताका एक रँकींग दिवका म्हळ्यार कसा पॅरामिटर्स जाय म्हणून ह्या पुस्तकांत डिस्कस केला हांणी ह्या पुस्तकांत एक कंपनीच्या लिडरशीप क्वालिटीज जेवो तांतूंतलो एक मॅनेजमेंट जेवो तांतूंतलो एक फायनान्शियल मॅट्रिक्स जेवो एक कंपनीच्या तशीच तांगेला तांत आशिल्ल्या एम्प्लॉयजाला इंटरव्यू जेवो त्या कंपनीक दुसऱ्या एक खंयचे एक वर्कान तूं केला तसल्या प्रोजेक्टान तुला जेवो रिसर्चान तुला ताजें एनालिसीस हें पुरो वोट्ट करून तांत दुखून मागीर कशी त्या वरलाल कंपनीचा बशी एक ग्रेट कंपनी डिफरंट म्हणून तांणी ह्या पुस्तकांत सांगिल्लें आसा अशी पुरा रिसर्च करतना त्या 1,500 कंपनी दुखून तांणी सोदून वेंचून रिसर्च करून एनालायज करून लास्टाक 11 कंपनीज दुसरे इंडस्ट्रीज आसूच्या 11 कंपनीज कशी तांगेला एक रेस्पेक्टीव इंडस्ट्रीजांत ग्रेट कंपनी जाल्ल्या म्हणून ह्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा तशी एक ग्रेट कंपनी जावका जाल्यार तांत एक कसलें स्पेशल क्वालिटी आसूं कांय म्हळ्यार तांणी केला त्या वरलाल तांणी करनी वरलाल कंपनी तांणी कसं तांगेलें एक त्या युनीक फॅक्टर म्हणून ह्या पुस्तकांत भारी एक चंद्रितेर सांगिल्लें आसा म्हळ्यार एक कंपनीन तूं जो एक कसलें इंडिविज्युअल लायफ जाल्यार आमी एक कसलें एचीव करता जाल्यार तांतू ह्या पुस्तकां सांगिल्ले प्रकार 3 नमुन्याचे एक पॅरामिटर्स आसा त्या 3 पॅरामिटर्स कसं म्हळ्यार एक डिसिप्लिन्ड पीपल म्हणून सांगला म्हळ्यार एक कंपनीन तूं जन आसतना तांकां जनाक गोत आसूं त्या कंपनी कसं करता म्हणून ताका डिसिप्लिन्ड पिपलान तूं तांणी आनीक सब डिवायड करून सांगला म्हळ्यार एक लिडर जावका एक कंपनीक मुखार व्हरका जाल्यार ताका एक एबल लिडर जावका त्या लिडरशिपा बगे ह्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा तशीच त्या कंपनीन तूं काम करचें जाल्यार एम्प्लॉयजाक हें गोत आसूं तांगेली कंपनी कसं ना आनी तांणी त्या कंपनीक कशी वॅल्यू एडिशन करूं येता म्हणून सो ताजे बगे ह्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा तशीच जन येयले नंतर त्या कंपनीक एक आयडिया आसूं एक थॉट आसूं त्या कंपनी कसल्या बगे वर्क करता आसा त्या कंपनी कसल्या जना जाय म्हणून तशी त्या आयडिया बगे सांगच्या अनेक चॅप्टर ह्या पुस्तकांत आसा तांतू एक कंपनी ते एक ताजे इंडस्ट्रीजांत त्या एक वर्क करचें तसल्या एक फिल्डांत कशी एक टॉप कंपनी जावं येता त्या कंपनीन तुला एक कसं युनीक फॅक्टर वरलाल कंपनीजां ना ताजे कॉम्पिटिटर्सांत ना ताजे बगे आनी त्या कंपनीन तूं तांगेलें कसं एक युनीक पॅशन ताजे बगे पुरा भारी डिटेल जावन ह्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा तशीच तांकां एक तांगेलो आयडिया मेळ्ळा तांकां जन मेळ्ळे नंतर तितली केल्यार पावतवा तांणी तांगेलो आयडिया एक्शनान ट्रान्सफॉर्म करता ना त्या एक्शन कशी करचें तांणी तांगेलो हें रिसर्च खाली 1 वर्साच्या की 2 वर्साच्या तांगेले रिसर्च न्हयता तांणी 5 वर्स बसून एक कंपनीच्या
15 वर्साचे एक हिस्ट्री ट्रॅक करून तांणी कशी कशी ग्रो जाल्ल्यान ती त्या 15 वर्सांत जाल्ला तांकां फेस केला प्रॉब्लेम्स कसं ना तांणी त्या कशी ओवरकम केल्ल्या म्हणून ह्या पुस्तकात सांगिल्लें आसा. तशी त्या 15 वर्सांत त्या कंपनीन कसं कसं चेंजीस केला, कशी एक नवे नवे टॅक्नॉलॉजी की नवे नवे एक सिच्युएशनाक एडॉप्ट केला ताजे बगे ह्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा. तशी करतना एक कंपनी ताजे कॉम्पिटिटर्सा दुखून कशी एक त्या गुड कंपनी दुखून ग्रेट कंपनी जाल्ल्या म्हणून ह्या पुस्तकांत सांगिल्लें आसा. हे तशी पुरो वाजिताना एक ग्रेट कंपनीचे तरी मुखार कसं ना म्हणून क्वेश्चन येता. ह्यांच्या ऑथरान अनेक पुस्तक वरां बरयलेलें आसा त्या गुड टू ग्रेट जातरी त्या कंपनी मागीर बिल्ड टू लास्ट कशी जाता म्हणून. म्हळ्यार एक त्या ग्रेट कंपनी जाल्यार मुखारसून आनीक एक कशी त्या ग्रेट कंपनी जावन आनीक मस्त वर्स त्या चलता म्हणून त्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा. तसं ह्या पुस्तक खाली कंपनीक मात्र न्हय आमगेले एक इंडिविज्युअल लायफाक भारी एक वॅल्यू एडिशन करता म्हणून ह्या पुस्तक वाजी तरी म्हाका दिसलें. ह्या पुस्तक आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींत आसा. येयाती तुम्ही ह्या पुस्तक वाजयाती म्हण सांगताची आयची ह्या कार्यक्रम हांगाची मुक्ताय करता. अनेक एपिसोडांतू अनेक पुस्तक घेवन हांव तुमगेले मुखार येता. सगळ्यांक देव बरें करो.